पहिलीच शपथ घेता. ओके. सगळ्यांनी मातशें उबी रावचे. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हांच्यांनी आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक राष्ट्रीय जल मिशन आमी शपथ घेवपाचो कार्यक्रम आसा. ताच्याच खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट केल्या की आमकां जर उदक वाचयतलें आसत जाल्यार शपथ घेवप आनी त्याच शपथी प्रमाणे आमी सगळे जाण वागप हें गरजेचें आसा. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना, बट हांव शपथ वाचतलों. म्हाज्या फाटल्यान तुमी त्या पद्दतीतूच ती शपथ वाचपाक जाय. सगळ्यांनी रायट हँड आपलो फुडें करचो आनी देवाच्या नांवान दिता तितकी शपथ घेवची. ओके. राष्ट्रीय जल मिशन जल शपथ. राष्ट्रीय जल मिशन जल शपथ. मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ. मैं यह भी शपथ लेता हूँ मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा. कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहकार्य करूँगा. मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसे मानते हुए इसका उपयोग करूंगा. जय हिंद. थैंक यू. WRD खात्याच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन कॅच द रेन वेर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स म्हणजे खंय पावस पडटा आनी केन्ना पावस पडटा तेन्ना तो कॅच करात आनी तो सेव करात. ह्या अभियानाची सुरवात आमच्या WRD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सांखळेच्या रवींद्र भवनात हांगा जाता. हें पळोवन मनाक खूब खोस भोगता. पयलोच कार्यक्रम राज्याचो आमी हांगा करता म्हणून सगळ्यात पयली WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर हांकां नेटान ताळयो मारून ताचें स्वागत करात. आमच्या ह्या खात्याचे डायरेक्टर बाब बदामी हांगासर आसात. तशेंच आमचे मयेचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट जे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आसा. म्हणजे परत कॅच द रेन हो तांच्या कॉर्पोरेशना खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. हांगासर आमचे सांखळेंतले कावन्सिलर मॅडम शुभदा सावयकर, आनंद काणेकर, त्याच बरोबर आमचे बाकीचे सगळे अजून थोड्या पंचायतीचे पंच, संजय वैर्यो पंच, राजू सरपंच, सरपंच आनी पंच आसा ते वैर्यो, सरपंच, पंच, बाकीचे सगळे शेतकार भाव भयणी, बाकीचे आमचे काही स्वयंपूर्ण मित्र, सगळ्या शेतकार भाव भयणीनो आणि म्हज्या माणकुल्या भुरग्यांनो, म्हाका खूब बरें दिसता की कॅच द रेन ह्या कॅम्पेनिंगान आज आमच्या बरोबर सगळी भुरग्यांकूय बी वांटेकारी करून घेतलेले आसा. शेतकऱ्यांक हो कार्यक्रम इम्पॉर्टंट आसाच आसा, बट त्याच बरोबर ह्या कार्यक्रमाचें म्हत्व भुरग्यांक कळप चड गरजेचें आसा. आमी एके वाटेंतल्यान पळयता की धो 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 पावस वत्ता आनी तो पावस म्हणजे आमी जून म्हयन्यांतल्यान सुरू जाता तो जून, जुलय, ऑगस्ट आनी एप्रील आनी मे म्हयन्यान आमी उदकूच ना हे म्हणून आमी सगळे जाण जे आसा पळय न्हू हे आमी उलयतना दिसता. सिंपल जर उदाहरण पळोवपाचें जाल्यार आसत जाल्यार आमचो हरवळेचो धबधबो म्हाका दिसता अजुनूय तरी खूब मोठ्या प्रमाणात धो धो करून वचपाक सुरू जावंक ना, बट तोच धबधबो आतां धो धो करून वतलो आनी मागीर जसो नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी जागलो म्हणजे ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ एप्रील आनी मे तितूंतल्यान फक्त एक बेश्टी पावळी गळटा तशी पावळी गळत रावतली. आमकां कॅच द रेन हें कित्याक करपाक जाय? हांवें मुद्दामून 2-3 गजाली सांगता. कित्याक करपाक जाय? आमकां उदक जाय, तशेंच ह्या सैमांक उदक जाय, ह्या निसर्गाक उदक जाय. हांगातल्या सगळ्या
म्हणजे जनावरांक उदक जाय, शेवण्यांक उदक जाय, प्रत्येकाक उदक जाय. तुम्ही मुद्दामून पळयात, म्हणजे गायी, बैल, जनावरां जी सगळी जंगलान आसतले, कोण वाघ, हत्ती, शिव सगळे. म्हणजे आतां आमच्या हितून म्हणजे कोण बाकीचे सगळे जे जनावरां आसात तितकी, ते जर पळयत आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी कॅच दरेन हाच्या सकयल व्हडले पिट्स क्रिएट करता आनी त्या पिट्स आमी खूब म्हणजे एप्रील मे म्हयन्यात सुद्दां उदीक थंय सांठोवन उरचें म्हणून आमचो प्रयत्न आसता. आमी एकंदर जर पळयत जाल्यार एप्रील आनी मे म्हयन्यांत गायी आनी बैलांक उदक पितलो जाल्यार उदक मेळना. तुमी मुद्दामून पळयात, खंयसरूच उदक मेळना. ती उदक सोदीत सोदीत भोंवता. येदो व्हडलो पावस पडून पयलीं हें काम जें आसा पळय न्ही रे, उदक आडोवपाचें आनी हें सगळें आमचेच लोक करताले, खूब कडेन करताले. आतां ते करिना, आतां बंद जालां. कित्याक खबर आहा? सगळ्या जाणांक दिसूंक लागलां तें काम सरकाराचें म्हणून. आमचें न्हू म्हणटा तो, सगळ्यांक दिसूंक लागलां सरकाराचें. प्रत्येकाचें म्हणणा सरकारान करचें. आमी जॉयंटली जर एकी कडेन आयले आसत जाल्यारूच हें काम पॉसिबल आसा. आमी सगळें काम जर सरकाराचें म्हटलें जाल्यार खंयचेंच काम केन्नाच जावचें ना अशें म्हाका दिसता. म्हणून इट इज एन कलेक्टीव एफर्ट्सान हें वेगवेगळें काम जावपाक शकता. आनी हें सगळें करपाक परत म्हणजे सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजनाय आसा. आजून थोड्या वेळात म्हणजे परत आमचे मिनिस्टर उलयतलेत बदामी बी इन डिटेलान, म्हणजे तुमच्याच जाग्यांत तुमकांच खोणकुलां मारून तुमकांच उदीक जिरोवपा खातीर म्हाका दिसता पर पीट कितें तरी कितले दिता पयशे तुमी? मिनिमम 50 रुपीज. ते कितलेशे खोणकूल वाडले आसता? 1 बाय 1 जर तुमी खोणकूल मारून उदीक जिरया, आमी 50 रुपया दिता. तुमच्याच जाग्यान जिरोवपाचें. कित्याक? उदीक एकदाचें जिरोनी म्हणून. हें कित्याक? आमी पळयता की आमी प्रत्येक गांवांनी व्हडलीं गटारां बांदली. प्रत्येक कडेन प्रत्येक जाण गटर बांद म्हणटा. आनी प्रत्येकाचो कॉन्ट्रॅक्ट आनी टेंडर कसलो तर गटर बांदपाचोच टेंडर घेता ते. तेज्या कॉन्ट्रॅक्टरूय घेता आनी बाकीचे लोक प्रतिनिधी सांगतात. उदीक खंयच जिरोवंक दिना आमी. सगळें उदीक म्हणटा वचुनी. आमच्या मदीं दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आयला, तांच्याय नेटान ताळयो मारून स्वागत करचें आनी तांकांय फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. हांव उलयतालों की उदक जिरपाची गरज आसा. तुमी मुद्दामून म्हणजे पंच सरपंच आहा तांकां सुद्दां पळयात, आपल्याच प्रत्येकाच्या गांवांतलो विचार करात. पयलीं हें सगळें उदीक जिरतालें. आतां ती कॉन्क्रीटची गटारां जाल्ल्या कारणान तें उदीक सगळें व्हांवोन चल्लें. उदीक जिरत ना. इन फ्युचर आमकां हो प्रॉब्लेम जातलो. उदीक जिल्ल्या उपरांतूच आमकां जमनींत उदकाचो सांठो जो तयार जावपाक जाय न्ही तो तयार जातलो, नाजाल्यार तो जावचो ना. इन फ्युचर जेन्ना आमकां वॉटर स्कॅर्सिटी येतली तेन्ना त्या उदकाची गरज आसा. आमी पयलीं पळयताले की थोडेशे जरी डीप गेले आसत जाल्यार आमकां रोखडेंच उदक लागतालें. म्हणजे एक 5 मिटराचेर 6 मिटराचेर. आतांच आमकां ते 10 मिटराचेर वचपाक लागलां. ताका लागून जाता तितकें उदक जिरचें कशें, आनी ही समस्या आयच्या घडीक आमच्या राज्यांत ना, बाकीच्या राज्यांनी ही समस्या जाणवपाक लागल्या. वेगवेगळ्या राज्यांनी आसतली, राजस्थानात आसतली, ओके, महाराष्ट्रांतल्या तेवटेन पश्चिम महाराष्ट्रांत आसतली, ओके, युपीन आसतली, बिहारात आसतली, अर्द्या स्टेटी तेवटेंतल्यान. बट इन फ्युचर ही समस्या पुराय देशभर येवपाक शकता. होच लक्षांत घेवन म्हणजे जलशक्ती अभियान ह्या नांवान WRD मिनिस्ट्रीचें नांव बदलून, ओके, ह्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या काळात जलशक्ती अभियान ही नवी मिनिस्ट्री सुरवात केली. त्या निमित्तान म्हणजे हें उदक आडोवचें, उदक जिरचें ह्या खातीर हें मॅसेज सगळ्या लोकां पर्यंत पावचें आनी कॅच द रेन ह्या कॅम्पेनींतल्यान म्हणजे वेर इट फॉल वेन इट फॉल्स, जेन्ना खंय पावस पडटा त्या जाग्यार आनी त्या पद्दतीत तें करचें. आत्तां हांव त्या 1 मीटर बाय 1 मीटर त्या खोणकुलाचेर उलयतालो. म्हणजे आपल्याच जागेर तुमकांच जागेन तुमकांच खोणकुलां मारून उदक जिरोवपा खातीर म्हणजे आमी पयशे दिता. बट ते घेवपाची तयारी जाय. म्हाका दिसता गांवांतले फार्मर जर एकत्र येवन तांच्यांनी आपल्या जागेन किंवा कोमुनिजाच्या जागेन, कोमुनिजांतल्याच गांवकारांनी जरी हें केलें आसत
जाल्यार वी आर रेडी टू पे. आमी पयशे दिवपाक तयार आहा. बट ते करपाक कोण तयार ना. तेच वयल्यान कितें सांगतले खबर आहा आमकां, ते कोण तरी भायले लेबर हाडून तूं मार रे कुणकुला म्हणटले, तांकां पयशे दी. ही मानसिकतेंतल्यान आमकां भायर येवपाची गरज आसा. ते मानसिकतेंतल्यान जेन्ना भायर येतले तेन्नाच आमी हें सगळें काम करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. आमी ह्या अभियानाच्या निमित्तान म्हणजे तुमी पयलीं दाखयल्लो व्हिडियो पळयलो, दुसरो व्हिडियो पळयलो, आजुनूय त्या ह्या पुराय आमी शपथूय घेतली निश्चित रित्या ह्या स्किमीच्या बाबतींत कितें करपाक जाय आनी कशा पद्दतीन स्कीम फुडें व्हरतली त्या बाबतींत. म्हाका दिसता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ताणें आपल्या 6 डॅम्स जे आसा, डॅम सायट, त्यो डॅम सायटीच्यो उलयलो. आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा. आमच्या दोशी सायडीन म्हणजे ह्या सायडींतल्यान आमच्या कडेन हणजुणे हो व्हडलो डॅम्प आसा. बऱ्याच जाणांनी आजून पळोवंक ना आसतलो. इट इज अ पिकनीक स्पॉट खरें म्हटल्यार. इट इज वन ऑफ द ब्युटिफूल पिकनीक स्पॉट. ताणें तो डेवलॉप करपाक जाय. आजून जर डेवलॉप केलें जाल्यार कितलेशेच ट्युरिस्टूय थंयसर येवपाक शकता. अशा पद्दतीन म्हणजे तेजे कडेन तितकी स्ट्रेंथ त्या डॅम अंजुना डॅमाचेर आसा. आनी आमच्या नेक्स्ट ह्या सायडींतल्यान म्हणजे तो खूब पयलीं केल्लो. आमी रिसेंटली म्हणजे म्हज्या फाटल्या टेन्युअरांतल्यान आमी केलो, वीच इज एन गांजे बराज. इन शॉर्ट इट इज एन गांजे डॅम. आंबेशी विलेज आमची पाळयेची आनी गांजे विलेज हाज्या मदीं तेजी स्टोरींग कॅपेसिटी हांव टॅक्निकली भितर वताना आमी कितली स्टोरींग कॅपेसिटी वाडयला. आमी कितले उदक 65 lakhs क्युबीक युनीट उदक आमी एडिशनल स्टोर केलां. आमी तिराळीचो डॅम आसा. तिराळी डॅम सायट इज वन ऑफ द ब्युटिफूल डॅम सायट अगेन फॉर दर पिकनीक स्पॉट. ताज्या उपरांत साळावली धरण जालें. ताज्या उपरांत आमचें काणकोणचें आमठाणे धरण जालें आनी काणकोणचें चापोली धरण. इतकी धरणान इतके मोठ्या प्रमाणांत आमी उदक सांठयता. हांवें इतक्याच खातीर कित्याक सांगलें, आमी शेजाच्या हांगासर बांदलेलो बंदर, शेजान बांदूंक ना तो, गव्हर्मेंटात बांदला. आनी फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर द इरिगेशन पर्पज, शेतकऱ्यांक उदक दिवपा खातीर. बट बांदल्या पासून आयज पर्यंत एकट्याय शेतकऱ्यान म्हाका उदक दी म्हणून लॅटर करूंक ना. एकट्याय शेतकऱ्यान करूंक ना. हें दुर्भाग्य आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता हो कार्यक्रम ह्या 2 गजाली खातीर आसा. कॅच द रेन ही गजाल आसाच आसा, म्हणजे पावसाचें उदक आडोवचेंच, बट आडयल्ल्या उदकाचो बरो उपयोग कसो करचो आनी तेजो आमी उदकाचो 2 तरेन उपयोग करता. एक फॉर ड्रिंकींग पर्पज, ज्या निमित्तान हर घर नल से जल, जे गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन हर घर नल से जल आमी उदक दिवपाक शकले. हें आय एम प्राऊड फॉर डॅट. आनी दुसरें इट इज फॉर द इरिगेशन पर्पज, म्हणजे शेताक, कुळागराक, भाटाक जें उदक दिवपाक जाय त्या इरिगेशनांतल्यान इधर ते पायपलायन किंवा पयलें ओपन डक्ट सिस्टम तेतूंतल्यान उदक काडून आमी लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पर्यंत तेज्या भाटा शेतां पर्यंत वापरता, धाडटा. बट ते जर जातलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकी कडेन येवन तो कशा बऱ्या पद्दतीन तेजो उपयोग करपाक शकतले. आनी इट इज नॉट डायरेक्टली फक्त पूर्णता गव्हर्मेंटाचेर डिपेंडंट न रावता. म्हणजे हांवें पाणी वांटप सोसायटी पळयल्यो. मुद्दामून हांव वेगवेगळे कडेन वयता थंयसर हांव नवीन नवीन पळयत आसता. हांव एकदां सांगली गेल्लो आनी सांगली एक पाणी वांटप सोसायटी हांवें पळयली. गव्हर्मेंटान ताका फक्त टॅक्निकल सपोर्ट केल्लो आनी सुरवातीचें कितें तरी ताका एक म्हाका दिसता ती पाणी वांटप डॅम करून आनी पंप घालून दिल्लो. त्या पाणी वांटप सोसायटी कडेन म्हणजे आज एन्युअली तेंचो पाणी वांटप शेतकरीचो जो मेंबर आसा ताका दर वर्साक ते 15 लाख रुपया ते डेविडंड डिस्ट्रिब्यूट करता. 15 लाख रुपया एन्युअली वर्साक वाडटात. उदक वांटूनय बी आं, म्हणजे ते आपलें उदक सगळ्या शेतकऱ्यांक वाडटात जे उसाक, ताज्या पासून बील कलेक्ट करतात. तेजेर एक 20 लोक कामाक आसात. त्या उदकांतल्यान ते शेती करतात, त्याचो पयशेय त्या हाका येतात. तांच्यांनी आपले हॉल कन्स्ट्रक्शन्स केला, ऑफिस कन्स्ट्रक्शन केला, एक हॉल रेंटल प्रिमायसीसचेर दिता. आनी अशा पद्दतीची पाणी वांटप सोसायटी ही खूब बऱ्या पद्दतीन जर काम केलें आसत जाल्यार ती फायद्यान प्रॉफिटान येवन आपल्या हांकां डिविडंड दिवपाक शकता. पण हांगासर आमी पळयलां की पाणी वांटप सोसायटीचेर ती आमचेरूच डिपेंडंट आसा.
म्हणजे सुरू केल्या बदामीन म्हाका दिसता बदामी म्हणजे WRD डिपार्टमेंटात 25-30 वर्सां पयलीं तांकां अजून पगारूय आमीच घालता बरोबर मरे. पाणी वांटप सोसायटीचो तो हेल्पर आहा तो बाबडो आपल्याक केन्ना फिक्स करतलो काय म्हणून म्हाका इचरोंक येता. थंयसर जे हेल्पर आनी हे आहा ते ओनर जाले. म्हणजे दॅट इज ओन करपाची पद्दत ही जर आसत जाल्यारच इट इज पॉसिबल. आमी सगळेंच काडून जर सरकाराचेर धुकलतले आसत जाल्यार इट इज जावचें ना. म्हाका दिसता शेतकऱ्यांक पुराय टॅक्निकल सपोर्ट आसतलो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आयज हांवें ताका तें सांगलें इट शूड बी द इंटिग्रेटेड. आयज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशीकल्चर डेरी कल्चर हे सगळे अलॉंग वीथ द WRD कारण इट इज एन एकत्र रित्या सगळे जाण जर आयले जाल्यारूच अशा पद्दतीचो विकास जावपाक शकता. म्हणून इट इज एन इरिगेशन सिस्टम. ही इरिगेशन सिस्टम खूब बऱ्या पद्दतीन सरकार पुराय तेंको दिवपाक तयार आसा. आमी पुराय सपोर्ट करपाक तयार आसा. त्या खातीरूय म्हाका दिसता तुमी आमच्या WRD डिपार्टमेंटाक एप्रोच करचो. WRD डिपार्टमेंट ज्या जाग्यार म्हणजे आमी ल्हान ल्हान डॅम तेय करता ल्हान ल्हान ज्या पद्दतीचे इरिगेशन सिस्टम ज्या जाग्यार दिवपाक जाय ती इरिगेशन सिस्टम आमी रेडी करून लोकांक उदक दिवपाची. आमी हरवळ्या एक बंदारो माजी सरपंच संजय पंच आमचो हरवळ्या फाटले फावटी आमी एक बंदारो रेडी केला थंयसरूय उदक दिता आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे. फक्त आमी सुर्ला गांवांत आमच्या पयले फावटी म्हणजे पुराय भारत देशांत खंय जावंक ना ती सिस्टम इरिगेशन आपले मायनींग पिटांतल्यान उदक काडून इरिगेशन सिस्टम डेव्हलप करपाचें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान स्प्रिंकलर बसोवपाचें काम. कितले कोटी मोडटा आमी 2.5 कोटी रुपया मोडून फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड. ऑलरेडी सुर्ला वेळगेच्या मायनींग पिटाचेर आमी बसयली सिस्टम चालू केल्या. पिसुल्लें लोकांक उदक दिवपाचें आसा त्याच मायनींग पिटांतल्यान. उरलेले मायनींग पिट्स आमी इन फ्युचर म्हणजे ते इरिगेशना खातीर वापरपाची आमची तयारी आसा. अशा पद्दतीन इरिगेशनाच्या सिस्टमींतल्यान आमी तें उदक लोकां खातीर वापरपाक तेजो उपयोग करतले. त्या खातीर म्हणजे आयज हांव फक्त ह्या विशयाचेर इतक्याच खातीर उलयलो की WRD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी नक्की कितें करता आनी आमच्यो योजना कितें आसा ह्यो सगळ्यांच्या मार्फत सगळ्यां कडेन पावप हें गरजेचें आसा. आनी त्याच बरोबर आमची भुरगीं हांगासर आयल्या स्कुलाची त्या खातीर जशें कॅच द रेन वेन इट फॉल वेर इट फॉल्स आमी आतांच जर आमच्या घरांतल्यान सुरवात केली आसत किंवा ताजेर अवेरनेस करपा खातीर तुमी मुद्दामून पळयात की आतां सेव सॉयल मुवमेंट सुरवात जाला. आमकां जमीन म्हणजे जमीन आपले माती वाचोवपाची गरज. सद्गुरू फावंडेशन सद्गुरू पुराय देश म्हणजे 130 कंट्रीनी सद्गुरू भोंवतात फक्त माती वाचोवपा खातीर. कारण ही माती जर वाचयतले जाल्यार आतां पासूनच म्हणजे तितूंतली फर्टिलिटी कमी जाल्ली आसा. तितून आमी सारें घालून 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 आमी ती माती पिड्ड्यार जाल्ली आसा. त्या ती माती आतां वाचोवपाची गरज आसा. हांवें हो फक्त विशय इतक्याच खातीर काडलो की रेन आनी परत सॉयल हे जॉयंटली एकत्र रित्या येयल्ले दोनी सब्जेक्ट आसा आनी ती माती सुद्दां वाचयतले आसत जाल्यार कॅच द रेन हेजी आमकां गरज आसा. दोंगराळ भागात जर आमी आतां फक्त सरकाराच्या सहकार्यान ती खोणकुलां मारून जर थंयसर उदक जिल्लें जाल्यार तें उदक केन्ना तरी परत दुसरे कडेन खंय तरी आमकां तें उदक मेळटलें अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर सेव द सॉयल करता आसतना फुडले कॅम्पेन आमची प्राकृतीक शेती नैसर्गीक शेती ह्याय विशयाचेर आमी ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा. सरकार टॅक्निकल सपोर्ट आनी एड्युकेशन अवेरनेस ह्यो सगळ्यो गजाली सातत्यात करपाची तयारी दवरता. आमी सगळ्यांनी मेळोन जर हे सगळें केलें जाल्यार पॉसिबल आसा. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या आयच्या ह्या जलशक्ती अभियानाच्या कार्यक्रमात म्हाका थोडोसो बेगीन वचपाक जाय म्हणून सगळ्यांत पयलीं हांव उलयलां. म्हाज्या उपरांत आमचो दोतोर शेटये येयल्या तेय उलयतले बाकीचे सगळे उलोवपी आसा तेय उलयतले. कार्यक्रम फुडें चालू उरतलो. दिल्ली वचपाचो आसल्या कारणान थोडोसो पयलीं उलोवन वयतलो. बट निश्चित रित्या आमकां जी मॅसेज सगळ्यांच्या पर्यंत पावपाक जाय. म्हाका खूब बरें दिसलें की पूर्ण रवींद्र भवन भरलेलें आसा. सगळे भुरगे शेतकरी खूब मोठ्या प्रमाणांत आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हांगासर हजर रावल्या. बट आमी सगळ्यांनी जर एक अभियान फुडें व्हरपाचें म्हणून जर काम केलें आसत ल्हान ल्हान
म्हणजे कसो पावस आडवतलो, पावसाचें उदक कशें जिरतलें, ओके, आमी सेव सॉयल मोमेंटात कशे भाग घेतले, प्राकृतीक शेतीक कशे भाग घेतले. म्हणजे आमचे मिनिस्टरांचें तर म्हणणें आसा की आमी स्कुला खातीर कॉम्पिटिशन डिक्लेअर करतले. ते आपल्या भाशणांतल्यान ते डिक्लेरूय करतले की खंयचें स्कूल बरे पद्दतीत कॅच द रेन किंवा झाडां लावप ह्या सगळ्या अभियानात भाग घेता, पार्टिसिपेट जाता, तांकां ते तालुका लेवलाचेर प्रायजीस दिवपाच्या विचारांत आसा. हांव सगळ्या शेतकऱ्यां कडेन मागतां की निश्चित रित्या ह्या बऱ्या कार्यक्रमात तुमी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचे आनी आमकां हे अभियान फुडें व्हरपा खातीर मदत करची. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. सुंदर रितीन आपले विचार तुमचे मुखार मांडले. आमचे भितर